देवरो बेस्तार दिवमोग जनो कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमासान हांव रेमंड डिकुनाथ आकोडे ह्या कार्यक्रमाचो होस्ट आनी आयचो सोयरो फादर पाऊल मेल्विन डिसोजा कापुजीन मंगळूर फ्रायरिसो सुपिरियर तशें कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष ते एका देगेन दवरल्यार आमी ह्या कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमांत आज मुसर 150 150 कार्यक्रमां आसा केल्ली तृप्ती आमचे कडेन आसा आनी तुमी समेस्त वीक्षक ह्या कार्यक्रमांनी आमकां सांगत दिल्ली तृप्ती आनी संतोष आमचे सांगत आसा. आज परत हांव आमच्या कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमांत फादर पाऊल मेल्विन डिसोजा कापुजीन आनीक कोडयाळच्या फ्रायरिसो सुपिरियर आनीक सांगता कोंकणी नाटक सभेच्या अध्यक्षाक तुमच्या मुखार प्रस्तुत करूंक कोंकणी भाशेंतली नखेत्र जावन तयार आसा. हांगासर आसा फादर पाऊल मेल्विन डिसोजा. स्वागत फादर तुमकां. देव बरें करूं रेमंड. V4 न्यूजच्या चॅनलांत कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमाक म्हाका दिल्याक एक कितें की म्हळ्यार तुमी पयले तुमी खंय जल्मल्यात पाद्र्याप जावंक कशें पावल्यात म्हणलें आमच्या दर्शकाक धाडे कुतूहल आसता कित्याक म्हळ्यार हिस्ट्री सांगल्यार हांव वर्त म्हणलें हांवें बेश्टें कोणाक नखेत्र म्हणून शिमटी दाखोवन अशें आलें देगी सांगा मात शंका दिता बंद्रे तीर्थ हांवें सांगचें वरी तुमी सांगचें बरें सांगा. हय हांव जल्मल्लो चिकमंगळूर देशच्या बसरीकट्टे म्हणल्यार फ्रिगजींत. आमी 12 भुरगीं आमचें कुटुंब व्हडलें. बाब दळा बसरीकट्टे एका तोटांत मेस्त्री जावन काम करतालो. माई थोडे फावटी काम करताली बसरीकट्टे. 5 आमी बाबाव 5 आनी 7 म्हाका 7 भयणी. वय भयणी चड जाल्यार ब्लेसिंग चड आसता. वय आनी तेगा म्हळ्यार म्हजो एक व्हड भाव बरेली DSSंत बिस्प तें तुका कळीत आसा. आदीक मनात एक इग्नेशियस आनी म्हजी आनी एक भयण सिस्टर चॅरिटी सिस्टर आसात कपितानियो आसात अंजेलोर वयर थंय. आतां ती कुंबळे कॉवेंतांत सुपिरियर जावन सेवा दिवन आसा. दोगां सुपिरियर जाली. वय एकलो महान सुपिरियर तेका जाली एका कुटुंबान सुपिरियर. वय म्हजें सुरविल्लें शिकप प्रायमरी शिकप बसरीकट्टेच जाल्लें बेतनी सिस्टरांच्या कॉवेंता इस्कालांत. उपरांत हांव मंगळूराक आयलो. आतां मंगळूराक म्हळ्यार असिसियस संत अन्ना फ्रायरीन हाका जॉयन जाल्यात. वय ना इस्कालाक म्हणून शिकोवंकूच म्हणून आयिल्लो म्हणून ताका एक काणी आसा. वय हांव 7वे क्लासींत आसतना आमचो कापुजीन फादराब फादर बॅप्टिस्ट ब्रॅक्स बसरीकट्टा आयिल्लो. बसरीकट्टा आमच्या फिरगज फेस्ताक ताणें रेतीरी दिल्ली आमकां आनी रेतीरे वेळार कुमसार आसतात. हांवें कुमसाराक गेल्लो. कुमसार जाल्या उपरांत ताणें म्हाका तुवें म्हाका मागीर मेळाजें म्हळें. म्हजी 7वी क्लास जाल्ली मात्र एग्जाम आनी बरोवन जाल्ली मात्र हॉलिडेंत आमी आसले. हांव कित्याक मेळोंक सांगलें म्हणलें एक रितीचें बें हांवें काल सांगलें कोण ना म्हणून. मागीर हांव रावलो पाद्राबाचे कुमसारांनी पुरो जाल्या उपरांत पाद्राबाक वचून मेळ्ळो. पाद्राब म्हणालो म्हाका तुमगेर घरा येजेर रे म्हणालो. ब्रॅक्स पाद्राब हय ताका जायत फादर आमी या म्हणून आपोवन गेलो. थंय वॉकिंग वय आमकां बसरीकट्टे फिरगज जावन आमच्या घराडे वचूंक 3 मैलां तवळ आमी सोलो नंतर वेताले. हांव 11 नंबर वय थंय गेल्या उपरांत तवळ पाद्राबान फिरगज बिगारान ताका थेण्याची त्या आवाड्याची एक घर बजमीत करूंक की पाद्राबाक सांगिल्लें. आनी पाद्राबाक सांगाता हांव एक आत्मेताची बोतल गाणी येवंक एक आल्तार भुरगो जावन घराघरांनी वचूंक वय वय घराघरांनी वचूंक आनी सगळीं घरांय आमकां तवळ कळीत आसली कोणाची खंय म्हणून. आमी म्हळ्यार तवळ सोलो वय लायन एस्टेट म्हणटाना आमकां कळीत आसली घरांत आपोवन व्हरतालो. आनी वाटेर अशें उलयतना आनी पुरा तुजी 7वी क्लास जाली तूं खंय येताय हायस्कूल खदाड खंय करताय
आमकां दादाळा कालें ಗೊತ್ತುನಾ ಫಾದರ್ ಗೊತ್ತುನಾ वय 60 किलोमिटर्स वय वय ताका हांव बाबाडे उलयता रे म्हणलो वय घरा आयल्या मागीर फाटीं एटी घरा मायन जेवणाक आपयल्या वेळार जेवताना बाबा कडेन सांगलें हांव ताका कोडयाळ आपोवन व्हरतां वय इस्कालाक 8वे क्लास तो थंय शिकून दी कोडयाळ इस्काल आसात न्ही बाबाक आमचे कडेन तें तांकां शिकोवंक पयशे तांक ना ताका फादराक म्हणाल तें पुरा तूं कांय कंद करनाका आमी पळयता चरक्याक धाड वय चरक्याक धाड जायत म्हळें आनी हांव कोडयाळ पावलो कोडयाळ आसीसी हावज म्हळ्यार तें एक विशेश घर आमी तदाळा अपोस्तोलीक घर म्हणटलें हांव दुसरे हळ्ळेंतले जावं दी खंयचे भुरगे हायस्कुलाक येवन शिकून 10वे क्लासी उपरांत हें डिसायड करतले एक देवपणें आसलें दार्जिलिंग डायसिस जावंक पुरो कलकत्ता जावंक पुरो दुसऱ्या इन्स्पिरेशन आनी तो आतां लखनौ जावं दी आनी हेर डियसीस उत्तर भारतांत थोडे ह्या जाग आसीसी हावजांत शिकिल्ले आतां हांवें आसीसी हावजांत शिकलो 8th 9th 10th मिलार म्हजें हायस्कूल हांवें केल्लें आनी 10वी क्लासी उपरांत म्हाका एक बगलें कापुचीन जावया म्हणून म्हळ्यार हांगासर आसीसी हावजांत आसतना आमकां हर एक दीस मीस आसलें तदाळा कांतारा म्हणोंगी सदां मिसा वचोन सांजेर तेर्स सकाळीं मागणें मोदें इस्काल आनी थंय हांगा कापुचीन फ्राद थोडे मालगाडे वय ते एक पळयतना एक म्हाका इम्प्रेशन जावया म्हूण जालें एक पदराक जावया म्हणलें एक बोगा पयलें गोवा गेलो पयल्या वर्स परत फाटीं येवन PUC हांवें मिलार केली परत मागीर आमचें रेगुलर आमचें हे पाद्र्याप जावचें तें एक शिकप सुरू केलें वय सेमिनरीचें पोस्टलन्सी नोविशिएट फिलॉसॉफी तत्वशास्त्र ताचे उपरांत एक वर्स आमकां दुसरें कम्युनिटी ना हांव PUC जाल्ल्यान PUC हांगा शिकयल्ली हांवें उपरांत फरंगपेट 2 वर्सां आमी पोस्टलन्स आनी नोविशिएट म्हणटा 3 वर्सां बेंगलोर हांवें तत्वशास्त्र केलें आमच्याच फिलॉसॉफेटांत मागीर 1 वर्स रिजन्सी गोवा केल्ली ताच्या उपरांत 4 वर्सां थियोलॉजी देवशास्त्राचें शिकप मैसूर जाल्या उपरांत वड्ज मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका मैसूर वड्ज जाल्ली म्हजी वड्ज जाल्ल्यान तक्षण म्हाका सेमिनरी शिकोवंक गेलें वय टिचींग वय फिलॉसॉफींत शिकोवंक 2 वर्सां शिकयलें सांगात हांवें फिलॉसॉफींत धारवाड युनिवर्सिटीन MA केलें तें जाल्ल्यान म्हाका वडिलांनी तूं शिकोवंक मेक्सिको वच म्हणलो आमचो प्रोविन्शियल म्हाका मेक्सिको वचून मन नासलें वय मन नासलें म्हाका युरोपांत एक स्टडी करया म्हणलें एक तदाळ मन आसलें पूण आमकां एक विधेयपणाची एक आंगवण आसता तक्षण जायत म्हळें गेलो मेक्सिको पूण थंय एक युनिवर्सिटी एक सेट जावं ना म्हणून परतून विचारल्या वेळार 6 म्हयन्या उपरांत दॅट वॉज इन 2000 प्रोविन्शियल जायत म्हणलो तूं रोमाक ये म्हणलो हय थंयच्यान डायरेक्ट रोमाक गेलो रोमाक 2.5 वर्सांनी म्हजें शिकप जालें येता इटालियन येता थंय एक बिसायबडे कोंकणींत उलयल्या बरें इटालियन तो बरो उलयता वय म्हाका बिसायची वळख जाली ती इटालियन भाशा कारण की म्हाका ट्रान्सलेशन जाय आसलें ओके कोणाकी हेल्प करूंक जाय कोणे कडेन विचारलें इटालियन बिसायबाक वता म्हणून तशें थंय लायसन्शिएट म्हळ्यार एक MA म्हण येत फिलॉसॉफींत करून फाटीं येवन परत शिकोवंक लागलो थंय थोडी एक 8 वर्सां उपरांत परतून म्हाका डॉक्टरेटाक रोमा वचून स्विझर्लंडाक गेलो स्विझर्लंडाक वेच्या पयलें 1 वर्स हांवें जर्मन शिकचें पडलें पुणे थंय शिकून स्विझर्लंडांत एक डॉक्टरेट 3 वर्सां शिकून डॉक्टरेट कंप्लीट केली म्हळ्यार सायन्स ऑफ रिलिजन्स हें दुसऱ्या धर्मा विशयांत ताच्या विशयांत एक डॉक्टरेट हांवें केली इंटररिलिजियस ब्रेक करण्याचो वेळ जाला कोंकणी भाशेन लेगीत ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मदीं आसा फादर पावल मेल्विन डिसोजा कापुचीन फ्रादांचो हांगाचो मंगळूरचो सुपिरियर आनी कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष जावन आसा तो PhD जावन डॉक्टरेट जाला राव करता पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेन केत्रां बारीक कुतूहल आसा कोंकणी नाटक सभा डॉन बॉस्को हॉल आमी निकळावन दवरला ते देखून तांच्या अध्यक्ष म्हणून राखा
ऐकूंक राका ताची काणी एक ब्रेक काणी. स्वागत मोगाच्यानो कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या सगळ्यात आसा कापुचीन फ्राद कोडियाळचो सुपिरियर फादर पाऊल मेल्विन डिसोजा आणि कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष. तो कोंकणी नाटक सभा म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा 500 वर्सां जावन एक मंगळुरांत सर्व नमणेचे कले खंयची भरतनाट्य जावं दी या डान्स जावं दी या खंयची जावं दी आनी ड्रामा प्रमुख जावन एक आसा करूंक आसो एक जागो. आनी आजून उरलेले 25,000 भाडें जाल्यार हांगा 3,000 भाडें. आनीक कशें मेंटेन करतात म्हळ्यार देखीन एक रेंटाची थोडी शॉपां आसात ते काणून मेंटेन करतात म्हणल्यार बरी. कांय तातूंतल्यान इनकम जाता म्हणून न्हय. त्या देखून ते रिपेरी करीचोय मोड न्हू हें बांदिचोय अशें सुमार स्टोरी गिरी परत जावन ते स्टोरी आहल्यो कथे जावन कथे आहलो आजी कथे जावन जाल्या उपरांत आज आयच्या कमिटीन आदल्या कमिटीन आदले कमिटी ताका रेस्पॉन्सिबल प्लॅनिंग कर पाऊल मेल्विन डिसोजा फादर हाच्या अध्यक्षपणाखाल ते पाक्याचे नळ हे काडल्यात आनी रिपेरी स्टार्ट केलांत. आनी असले एका संदर्भार ताचो अध्यक्ष आमच्या मुखार आसा. आता सांगा थंयची ती वेवस्था ती कला कशी डॉन बॉस्को हॉल आनी कोंकणी नाटक सभा रिलेटेड करून कशें आमी उलोवया. 4 वर्सां पयलें हांव संत अन्ना फ्रायरीक म्हाका एक सुपिरियर जावन नेमक केलो आनी कोंकणी नाटक सभेच्या नेमा प्रमाणे सांत अन्नाचो सुपिरियर कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष. कळ्ळें एक कळ्ळें फॅक्ट डिफॅक्टो डिफॅक्टो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष. आनी कोंकणी नाटक अध्यक्ष जाल्या उपरांत म्हज्या पयल्या जमतींत पयल्या मिटिंगांत एक विशय आयिल्लो आमचें खंयचें हॉला विशयान आनी एक कोंकणी नाटक सभा आतां एक अस्तित्वाक येवन तुवें सांगल्या प्रमाणे 500 वर्सां जाली पळय. 2018 इस्वेंत आमी अमृतोत्सव केलो आनी उरलो आमचो आनी चरित्र उस्तिल्यार आमी रुपी उत्सव जावं दी बंगराळो उत्सव जावं दी वज्रोत्सव जावं दी आमी बरो एक व्हड ग्रँड स्केलार आमी केलो आनी अमृतोत्सवूय आमी केलो. आनी अमृतोत्सवाच्या टायमार आमकां एक नवें हॉल जाय जें म्हणून एक मस्त मोन आसलें. पूण कोंकणी नाटक सभेन आतां हांवें लागीं आतां एक 77 वर्सां 78 वर्सां जालीं. तो व्हड आमच्या जेजुईत पदराबान ह्या जाग्यान मानदेक बाप अल्बुकर्क जॉर्ज अल्बुकर्क ताणें एक कोंकणी नाटक सभा घडलो म्हळ्यार तरणाटे सांगाता येवन जॉर्ज अल्बुकर्क पै वय तांणी सांगाता येवन एक नाटक सभा म्हणून घडलो. उपरांत तो कापुचिनाच्या हाताक आयलो. कापुचिना हाताक आयल्या उपरांत तो व्हडसो हेजाक आमचो फ्राद फिलीप नेरीन एक नाटक सभा जाल्या उपरांत एक नाटक करूंक म्हळ्यार आमचो ध्येय जावन आसलो कोंकणी नाटक सभेचो नाटक द्वारे धर्मीक सदन. हो ध्येय एक सदन करूंक आमकां एक स्टेज जाय जे वेदी जाय जे म्हणून एक भोव कश्टान डॉन बॉस्को हॉल बांदलें. पूण हे कोंकणी नाटक सभेचें चरित्र आमी पळयल्यार तो एक नांव आसा. आतां आज एक व्हडलो रूख जाला कोंकणी नाटक सभा. कितलीं कोंकणी भाशेंतलीं लाखांनी सांगयात वय कितलीं दुसऱ्या फिरगजेची क्रिस्तांव म्हणून मात्र न्हय न्हय आनी हेर धर्माच्या घेता जाल्यार हिंदू धर्माची कोणी जावं आतां कोणी एक भरतनाट्य करचें जाल्यार भरतनाट्य एक मास्टर जाल्यार तो खंयचे एक परफॉर्मन्स दिवंक जाल्यार तो डॉन बॉस्को हॉलाची फर्स्ट प्रिफरन्स म्हळ्यार ती एक हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे म्हाका ताचे वैज्ञानीक हें गुर्तू ना पूण आयकल्ल्या प्रमाणे डॉन बॉस्को हॉलाची ती एक स्टेज विशेश आनी असली स्टेज
आमकां थोडे बेंगलोरांत हांव आयिल्ल्या कलाकारांनी सांगिल्लें आसा तसली स्टेज खंय ना. रंगायणाचे आणि प्रमाणे वय ते सांगताले वय कोण तसली स्टेज एक खंय मेळना म्हणून. पूण असली एक स्टेज असली एक वेदी आमच्या कोंकणी नाटक सभेची आसल्या देखून सबारांक 70 वर्सां जावन म्हणले इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट वय कोंकणी नाटक मात्र न्ही टाउन हॉल जाऊन दी या आणि इतर हॉल आसा, उपरांतली आसा, वय. उपरांतली गजल वय नाटक म्हणून मात्र न्ही कोंकणी जावंक पुरो पदां आतां केलें कविता स्पर्धा आमी करता भाशण स्पर्धा करता नॅसना नकली फॅन्सी ड्रेस तो करता ह्या वर्सा आमी ओवियो हाचे पदां म्हणचो वय पदां आनी नाटक दुसरे जे केल्यात जावंक पुरो ऐतिहासीक चारित्रीक बायबल आधारीत थोडे एक हास्य तसले आणि त्या दिसांनी त्या पात्रापाक एक 2 थाळयो पेट्टा वय हॉल बांदल्या कित्याक म्हळ्यार 3 स्टेजी ताणें त्या दीस केल्यात म्हळ्यार ताच्या कल्पनांत मल्टी स्टेज ड्रामा करी जंय एक सांगता रामायण जावं दी महाभारत जावं दी बायबल जावं दी या कुरान जावं दी खंयचो एक धार्मीक नाटक एनॅक्ट करची जाल्यार एकच फावटी 2-3 गडे सीन दाखय जंय पडटात म्हणले ताचे त्या बांदिल्ल्या फादर नेरी ते कल्पना आसा पळय रियली आज आमी ताका पायदन उदा पिवचे जाल्यार आमी खंयचेय म्हणट करता जाल्यार ताचे पायदन पिवचे कित्याक म्हळ्यार नाटकाक एक इमॅजिनेशन दिल्लो. आनी कोंकणी नाटक सांदो तुका आतां रेक पटी तुका एक आमंत्रीत एक गौरव 25 कोटी हांव आनी सांदो जावन ते एक म्हळ्यार कोंकणी नाटक सभेक तुय वावूर आनी आमच्या कोंकणी नाटक सभेंत आतां लगभग 268 मेंबर्स सांदे आसा 268 आनी 13 युनिट्स आयले भारत बोंदेलचे अभिनंदन आनी आतां जे कमिटीक अभिनंदन सगळ्यांच्या मुखार दिता एक 2 युनिट क्लोज जाल्ले फॉर सम रिजन तेंच्या पूण हे पटी उत्साहान 2 पिरके जनता एप्लिकेशन येवन एक जाली आनी एक जावचार आसा हे अभिनंदन या आदल्या कमिटीक आनी हे पटीच्या कमिटीक भोंवता अभिनंदन पाठोवची तसली गजाल बोंदेलची जाली बेगीनच जेप्पूची जाता तशें म्हणटाना कोंकणी नाटक सभेचे सांदे वाडटात जावंक इंट्रस्ट आले मनीस चड जाले कलेचेर वस्तू आसात आनी एक कोंकणी नाटक सभेंत सडताव आसचे कलाकार आनी तांचे एक ती एक आसक्त तांणी एकामेका दिवचो फाटी आमी सभा म्हणच्या की म्हाका कोंकणी नाटक कुटाम म्हणूंक सांगूंक खुशी म्हळ्यार तितलो एक डॉन बॉस्कोचो कुटाम वय तितलो एक रितीचो मोग मैपास आमचे मदें आसा तो संवाद आनी सगळ्यांकी कोंकणी नाटक सभा एक आनीकी अभिवृद्धी जायचे ते आनी एक हंताक पावचे म्हणले एक संत आसूंक नजो म्हणले एक आशा तांचे ते खंडीत आसा देखून आमी कोंकणी आमचो एक डॉन बॉस्को हॉल ते एक आनी कोंकणी नाटक सभाक आनी डॉन बॉस्को हॉलाक आमकां विंगड करूंक जायना कितें म्हळ्यार थंय हांवें मुस्तुपटी पळयलें कितें म्हळ्यार हॉल बदलावण जाता म्हणल्या खातीर ते दुबाव येवन मुस्तो कलाकारांनी ते मोडचेय नाका न्हय बांदचेय नाका तुमी रिपेरी करचेय नाका म्हणून ऑब्जेक्शन घालून मुस्तपटी तें काम रावल्लें आसा म्हळ्यार एका रितीचे सेंटिमेंट वॅल्यू आसा नाटक करचो जागो आमचो वेताने दुसरें काले न्ही नाटक करचो जागो वेताने म्हणून आमी इतलीं वर्सां आसल्या वांगा थोडी दुसरो जागो ना म्हणल्यार बरी आमकां नाटक करूंक दुसरो जागो म्हळ्यार असलो जागो मेळचो ना म्हणून जागो मेळत पूण असलो एक जागो असली एक वेदी असली एक डेमोक्रेटीक आडळतेची एक संस्था आतां कोणाच्या इगरीच्या कंपाउंडा भितर आहा जाल्यार थंयचे रुल्स एंड रेग्युलेशन फुडले बदल जातात हांगा हे पब्लीक जाग्यार आसा एकलो फ्रायर इसो फ्राद एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हरिएपटी तो बदलता आनी हांगा असले डेमोक्रेटीक रितीन विन जाल्ले चड मेंबर्स आनी ताचे ते इट्स अ ब्युटिफूल सिस्टम त्या कडेन फादर एलोशियस सेरावान तांदला सोसायटी म्हणून येत प्रिंसिपलाचेर तांदला सोसायटी आमकां दुखोळो आलो त्या टायमार जातलो आय कॅन रिमेंबर दॅट कितले सोबीत एक कॉन्सेप्ट आनी कोंकणी नाटक सभेक लॉग बूक आसा
करेक्ट एक 50 वर्सां आदीं कोणगी हांव परफॉर्म केली डेट सांग सायबा म्हणून येत जाल्यार मॅनेजराक आयल्यार जालें दिसता कळटा वय वय म्हळ्यार मुझे मार्क कशे इतले आसा RTI गेलो येता खंयचे स्पर्धा जाल्याचे हर एक रेकॉर्ड रुली खातीर परत जाल्ले हांव म्हणजे म्हळ्यार व्हेरी प्रॉम्प्ट कित्याक म्हळ्यार ते थंय कॉप्ट म्हाका एका जाग्यार कोणी केल्ला पण तांकां हांव धन्यवाद दिता देखून कित्याक म्हळ्यार इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर मी वय तली एक परफेक्ट जागो वय तळय जागो एक ब्रेक करण्याचो वेळ आयला कोंकणी ब्रेक ह्या कार्यक्रम आसात आमच्या पाऊल मेल्विन डिसोजा आनीक कोंकणी नाटक सभाचे डॉन बॉस्को हॉलाचे पाके रिपेरींग स्टार्ट केला आनी नळे काण जाल्यात राव आमचे सांगता मुखल्या सेक्शनात आमी त्या विशयात उलयता एक ब्रेक काडली स्वागत मग कोंकणी भाषेन नखेत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमचे सांगत आसा कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष फादर पाऊल मेल्विन डिसोजा कपुजेन आनीक कोंकणी नाटक सभेच्या हॉल पावणशे 70 वर्सां पोरणे हॉल ते दीस ट्रस्ट घालून बांदलेले बारीक घट्ट हॉल देखून 70 वर्सां कांय तोंदरे जावनात पूण आज आधुनीकरण तातूंत करी जाय म्हणून सकट मेंबराच्या आदी आनी प्रमुख जावन कलाकार मस्त कलाकार पद्र्यापाक ह्या नव्या आयिल्ल्या अध्यक्षाक नव्या आयिल्ल्या कमिटी सांगतात देखून ह्या पद्र्यापान आदले पटी निर्णय केल्लो पूण कारणांतर मुखार येवन हे पोवटी नवी कमिटी आयले तक्षण तांणी पाकें काडून आसल्या पयशांनी ते पाकें एक सोमाकरी कोणाच्या मांड्यार पडत म्हणल्या खातीर अरम केलां पद्र्यापाच्या तोंडांतल्यान आयकया पद्र्यापाची कमिटी प्लॅन आसतली अध्यक्ष सक्सेसरांचे इज ए कंपल्सरी त्या देखून तुमी कमिटी प्लॅन काडून केला आसतलें सांगा पात्रांव आमकां हे सगळ्यांक एक आधुनीक सर सवलती असचे व्हडलें एक नवें ती एक हॉल जायचें म्हणून एक सोपण आसलें आमचें सगळ्यांचें आनी थोडे मानेस्त मुखार आयिल्ले पूण आमकां खंयचे थोड्या कारणां खातीर ते मॅट ते पोंताक पावोवंक जावना सुरू करूंक जावना ते प्लॅनाच्या लेवलार मात्र उरले पूण फाटल्या 1-2-3 म्हयन्या पयलें म्हाका मॅनेजरान आपोवन दाखयलें ताणें पावस आयिल्ल्या वेळार ते थोड्या नळे फुटोवन आनी पुरो सगळें उदक देंवता वणवतेक देंवता हें पळोवन हें आमी अशेंच उदक भितर हय अशें पुरा उदक पोंवता देखून सगळें हॉलांत उदक सकयल देंवन येता वळोवन येता मागीर सायडीचे वणोत्यो भिजतात हें पळयल्ल्यान आतां आमी आनी कितलो म्हणसर राखचें ताच्या बदलाक एक आमी कोण आमची कार्यकारी समिती आमची एग्जिक्युटीव कमिटी परतून सांगाता येवन नवी कमिटी रचल्या उपरांत आमी एक कितें करचें म्हूण विचारल्या वेळार आतां आमकां कांय नासलें हें पडोन वचून कसलोन पडोन वचो त्या एका उद्देशान पडोन वचून आनी खंय आमी केलें ड्रामा केलो केलें सगळें पडल्यार खंय ऑडियन्साच्या खंय विक्षकांच्या खंय माथ्यार आनी पडल्यार तें आनी एक व्हडलें डेंजर पाय तसलें जिवाचें रक्षण करचें आमचें कर्तव्य आनी तशें खंयचें अनाहूत घडोवंक नजो म्हणल्यार हाचें आमी आतां इमिडिएटली तक्षण एक निर्धार कारण आमी आतां पाक्याचे नळे आनी पुरा काडल्यात ते नव्यान परतून पाके मग पयलें आमी पाकें रिपेरी करचें म्हणल्यार वय आतां एक पावसाचो वेळ न्ही देखून वो एक जगतो वेळ पाकें रिपेर करून जर तर एक आमचें पाकें सगळें पाकें जर तर एक जालें तर मुकलें जावंक पुरो वणटी आमी तें करिचेच पडटात प्लास्टरींग करिचें पेंट करिचें मागीर आतां आमकां भोव गरजेचें एक बरी स्टेज जायचे स्टेज आमी धरता पूण आनीक जायचे गट जायचे म्हणल्यार सेकेल्यान आमी पळोवंक गेल्यार थोडे वाळे आनी केल्ले डान्स करतना ते पडटना आनी पुरा नुरगोवंक साध्य आसा आनी थंय इल्ले आलची एक आमकां भोगता तें डान्स करतल्या की तें आनी चेरां ती बसका आमचे लागीं लागीं
650 चेअर्स आसली. वय आतां पळोवन आमी थंय चॅक करतना एक चेअरार आमकां सारकें बसोंक जायना. वुडन चेरां हांव टायमाची तवळ बारीक केल्लें, सोबीत तवळ चेरां केल्लें. पूण वुडन चेरां आतां आउट ऑफ डेटेड ऑल्सो. आतां सांगिल्लें पण 70 वर्सां जालीं 70 त्या वर्सांची. कटवणाक. वय गट आसा ती गट आसा पूण आमी ते ट्रेस घाल्ल्या वरवीं वय, तें बिल्डींग आनी की वय, गट वय, गट वय, आसा. वय. ताच्या सांगाता प्लास्टरींग बसका भायर हें पुरो म्हणटना कर्स मस्त मस्त खर्च आसा. आसा. मस्त कर्स आसा. आतां आमी विक्षा कडेन आमकां डॉन बॉस्को कडेन डॉन बॉस्को कडेन कोंकणी नाटक सभेचे मोगी आसात. वय. सुमार जाणांक आनी एक बरो अभिमान आमच्या आसा. डॉन बॉस्कोच्या वेदीर सोडून तूं कलाकार व्हडले व्हडले जाल्ले. व्हडले जाता. कितले जाण तूं इसार कोणा कडेन थोडे फावटी इसारतना वय डॉन बॉस्को हॉल म्हणटाना तांकां एक हांव Emotional. ल्हान आसतना फादर थंय एक स्टेजीर एक गायन गायन केल्लें थंय. केल्लें भाशण केल्लें गे एक डॅन्स नाचप केल्लें तांकां एक मस्त अभिमानान सांगतात. बरो गौरवान सांगतात. आनी थोडीं सांगतात हांव थंय तावनूच वय वयर आज ह्या स्थित्याक येवन पावले. पावल्या म्हळ्यार थंय उदेल्लीं ती नखेत्रां आज जळमिळतात. वय. सगळ्या संवसारार संवसारार ते जळमिळटा आनी तांकां सगळ्यांक एक बरो एक अभिमान अभिमान आसा. संगीतकार जावन दीत कलाकार जावन दीत आनी हेर एक काली ते ड्रामा येवन पळयल्ले जावंक वय बरो वय वेदीचेर न्ही वय पूण एक ऑडियन्स जावन पळयल्ल्यांक कोंकणी नाटक सभेचेर सांगता डॉन बॉस्को हॉलाचेर एक अभिमान गौरव आसा. देखून तुमचे थंय एक विनंती वय एक अध्यक्ष जावन कोंकणी नाटक सभेचो आमी आतां हें एक काम आमी हातीन घेतलां रिपेरीचें अनिवार्य रितीन कित्याक मागीर ताका तशें नवीकरण करूंक तुमचो एक कुमकेचो हात आमकां जाय. कुमकेचो हात म्हणटाना दुडवाचो एक सहाय ती एक कुमक पाठिंबो तुमचे थंय अभिमान आसली मस्त आसात. ल्हान जावंक पुरो ल्हान मट्टाचो एक सहाय जावंक पुरो व्हड मट्टाचो फूल ह्या पाकळी म्हणटात तुमचे जावन खंडीत आमकां लाभतली म्हणून एक भरवोसो आसा. आनी खंडीत जावन आमी आमचें अपील धरून थोडे फावटी साध्य जाल्यार वैयक्तीक रितीन येता. थोडे फावटी एक पत्र बरोवन जाली तुमकां आमी विनंती करता दया करून तुमचे तावन एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळ्यार आमकां भोव एक उपकारतलें आनी परत एक डॉन बॉस्को हॉल परतून एक नवीकरण सजोवन म्हळ्यार हे होकलेक सोबिल्ले ताच्या वर निकाल म्हळ्यार फाके आनी रिपेर केली जाल्यार भद्रती बसतल्याक भद्रती एक बरो बसका दिली जाल्यार बसोंक सुकाळ बसका 3 घंटे 2 घंटे नाटक पळयत जाल्यार सुलाभाची गजाल न्ही बसचे करेक्ट न्ही. आमकां स्टेज बसका हें म्हणटाना तिके रिपेरी करून कोणाच्या काजारांक जावच्या परी तिके करची आलोचनी मुखलें तिके आंगण तिके वड करना ती आलोचनी तिके आंगण तिके म्हळ्यार एमसींक त्या व्हंकले न्हवऱ्याक इल्ले फर्स्ट वॉल्स करच्या परी इल्ले करतात म्हणल्यार काजाराच्या फंक्शनाक रिसेप्शनाक उपकारताले. आनी दुसरो काले विशय म्हळ्यार हें बेगीनच जायजें हें आतां आमी चड राखोंक जाय. 1 म्हयनो 1.5 म्हयन्या भितर जायजें म्हळ्यार आतां पावस येवंक सुरू जाल्यार आमकां परतून कश्ट देखून आमी तुमचे सशी येता. आमचे कोंकणी नाटक सभेचे संदय खंडीत येताना ब्रेक काण घ्या कोंकणी कार्यक्रम आमच्या मतान आसा फादर पावल मेल्विन डिसोजा आनी कोंकणी नाटक सभा अध्यक्ष तो आनीक कोंकणी नाटक सभा रिपेरी करूंक आनी ताचे हॉल रिपेरी करूंक डॉन बॉस्को हॉल रिपेरी करूंक विसरला म्हणून तुमचे कडेन विनंती करता. राव आमचे सांगता कडेचें सेशन एक आसा 500 मिनटां राव आमचे सांगता पळय बिफोर न्यूज कोंकणी केत्रां एक ब्रेक काड. स्वागत मोगाच्या कोंकणी बसले की ह्या कार्यक्रमासान आमच्या मध्ये आता पाऊल मेल्विन डिसोजा आसा आनी कोंकणी नाटक सभेचो तो अध्यक्ष जावन आसो. तांणी कोंकणी नाटक सभेच्या डॉन बॉस्को हॉलाचे नळे काडल्यात आनीक रिपेरी स्टार्ट करूं मुखेल म्हूण घेतला. त्या सांगता सगळी कमिटी आसा आनीक ह्या समितीक मुखेलपण घेवन तांणी एक आरंभ केला. 70 वर्सांचे हॉल
नव्या व्हंकले बरी सजोवन मुखार सोंको ते प्रयत्न करता आसात ताचे सांगता आमी रावच्या खातीर आज आमी कोंकणी भाशेंतल्या एकत्र कार्यक्रमांत लक्ष्मण कुंदर हांचे सांगतांनी हांगासर तांकां प्रेझेंट केला कित्याक म्हळ्यार आमचे तावन माध्यमांतल्यान आमच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें करयेत म्हणल्या एका कारणा खातीर ताका हांगासर हाडला त्या वरवीं फुल ह्या फुलाचे बघा आळिल्लो सेवे आमची जावं दी म्हणल्या खातीर तुमकां हांगा आपण हाडला तुमी तुमची मनावी लोकांक जळच केल्या तुमचे नंबर सांगा तुमच्या कमिटीचें नांव सांगा आनी सांगा हय. आमी आमचे डॉन बॉस्को हॉलाचें पाक्यां काडलां वय पण आनीक एक नळे येदोळच जाला वय पूण रिपांड घाला रिपांड घाला जाला वय आमकां पोशक जायचे आमकां दानी जायचे आनी पोशक दानी जावन आसत वय तुमीच आनी तुमचे कलाप्रेमी कलाप्रेमी आनी कोंकणी नाटक सभेचे 70,000 एक कलाकार वय आर्थीक परिस्थिती आमची तितली आमची बरी ना म्हळ्यार आमचे काही बिझनेस काही एंटिटी न्ही 3,000 काणग्यो खंय वय देखून तुमचे तावन आमी मस्त एक सहकार तुमचो पाठिंबो आमी प्रोत्साह आमी आशेत हांव पोशक जावन दानी जावन आनी अध्यक्ष हांव तरी म्हज्या सांगात वावर करची एग्जिक्युटीव कमिटी आतां नवी वय चुनायत उपाध्यक्ष लिस्टन वय चुनायत लिस्टन लिस्टन बजाल वय चुनायत जराल कार्यदर्शी फ्लॉयड डिमेल्लो चुनायत खजनदार जेरी कॉन्सेसो आनी चुनायत सहकार्यदर्शी प्रवीण रॉड्रिगस हे तांकां एकाच मनान आमी एकवटान तें काम करना आसा 20 जाणांची कमिटी आसा 20 जाणांची 20-25 जण आसात आडळते समिती आसा आमी सकड आतां एक निर्धार घेवन एका मनोभावान एकवटान काम करता आसतना खंडीत आमकां हें धरिल्लें काम आमी हे चॅलेंज जावन काडून गेलां आनी तुमचे तावन खंडीत एक सहकार मेळटलो म्हणल्यार एका धैर्यान मेळ काडला देखून तुमचे तावन आमकां तो सहकार आमी आशेत हांव तर कॉन्टॅक्ट म्हजे नंबर 9482446419 आनी जर तर कोणायक तुमकां आमच्या एग्जिक्युटीव कमिटीचें या आडळते समितीचें कोणायचें तुमचे कडेन नंबर आसा जाल्यार तांकांय तुमी कॉन्टॅक्ट संपर्क करियात मॅनेजर आसा डॉन बॉस्को हॉलाचो मॅनेजर आसा ताकाय तुमी डिरेक्ट संपर्क बोनिफस ताकाय तुमी संपर्क करियेत अशें आमी तुमी आनी आडळत्या मंडळीचे उरले मेंबर जाल्यार कोणायक संपर्क करून भितर कॉन्टॅक्ट करियेत तशें खंडीत आमकां एक पंथाक पावोवंक तुमची कुमक आमकां गरजेची वय तुमी त्या हॉला विशयांत खंयचे सेक्शनाक स्पॉन्सरशीप या तशें कांय आलें जाल्यार सांगा वय आमकां आतां एक्चुअली आमकां हर एक सांगती स्पॉन्सर जायचे वणटी आसात आतां चॅर्स सांगचें बसका आमकां लागीं बसका जाय बसके इल्ली चडच जायचे म्हणजे ओके बसका ताका आतां जर तर कोणी स्पॉन्सर दितात जाल्यार तांची नांवां करियेत एकल्या कोणाक स्टेज स्पॉन्सर करूंक जाय स्टेज मनशाचें नांव फादर हांव कोंकणी नाटक सभेचे डॉन बॉस्को हे स्टेज स्पॉन्सर करता सांगल्यार आमकां एक जनरेटर जाय जनरेटर आतां जनरेटर बरें पदां म्हणटा म्हळ्यार हांगा गल्यार आवाज व्हडलो येता साऊंड सिस्टम जायचे बरेशें बरें साऊंड सिस्टम जाय लायटींग फॅनां अशें ल्हान ल्हान हर एक संगीत पेंटींग आसा हर एक संगत हर एक आमी इल्ले डिटेल्स पळोवन जावनूच आमी तें पळोवचें पडटा हर एकाकी स्पॉन्सर जाय तांकां तुमी नांव घालयेत मार्बल पत्राची नांवां पयलींची 100 दिल्ली 1000 दिल्ली आनी प्रासाद तशेंच आमी मार्बल पत्रार नांव घालचें सांगता महादानीची नांव खंय कडेन सेपरेट घालयेत ते खंडीत घालयेत आनी ती मार्बल आतां घाल्ली ती नांवां तशींच उरतली आनी ती उरोंक जाय ती काडूंक ना खंयच्या कारणाक आमी काडिना फोटो जावन दी ती दवरुल्ले ते 100 जाणांनी पयलें एक डॉन बॉस्को हॉला बांदूंक कारण जाल्लें आसात तांची नांवां जावन दी तांचे ते फोटो जावन दी तशेंच उरतले आनी कोण तुमचे तान कोण येतात खंडीत आनी तुमी ट्रान्सफर जावन येचे वय आमकां 3 वर्सांनी तुमी उरचे न्ही लोकांक आनी कलाकारांक जाय जाल्लें तें हॉल
परमनंट उरतलें दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट तें हॉल उरतलें. फादर पावल मेलविन डिसोजा तुमी एक बरे येणाऱ्या पर्यंत एक बरे उलयल्यात. तुमी हांगासर येवन कोंकणी नाटक सभेचे एक पुडकाय हातीक येवन एक महान काम तुमचो उडास शाश्वीत उरता कलाकारांच्या काळजांनी म्हणून सांगूंक हांव आशेता. तुमी सर हांगासर येवन कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र जावन आयचे कार्यक्रम ह्या ब्रेस्तारा सोडून खातीर तुमकां देव बरें म्हणटा. आनीक तुमचे मुखेल जिवीत आनीक एक उंचायार वचून सुपिरियर जाल्या उपरांत आनी वयले पोस्ट म्हाका गोत्तू नाका जालें म्हणून तुमच्याक तुमकां आनीकी उंचायाचे जबाबदारी मेळून येता. त्या खातीर आमी पातळ देव तुमकां सोर सहाय दिवं दी. आमी आमचे मागणें तुमकां बसावी दुसरें कांय करूंक जायना म्हणून सांगून तुमकां देव बरें म्हणटा. देव बरें करूं रेमेंटीक ना कोंकणी भाशेंतल्या ह्या कार्यक्रमांत फादर पावल मेलविन डिसोजा आमचे सांगत आसलो. तुमी हर एक हप्त्यांत ह्या ब्रेस्तारा दिसा म्हजे खातीर राखतात. हांव रेमेंटीक म्हणटा कडेन तुमच्या खातीर नव्या एका मनशाक नव्या एका विशय काडून येता. आनी हे कार्यक्रम आमी आनी तुमी सांगता म्हणून एक 4-5 हजार लोक तुमी मुखार बसून हे पळयतात. आमी सांगता म्हणून आसा करता तुमकां देव बरें म्हणटना मुखल्या कार्यक्रमांत परत मेळया ब्रेस्तारा मेळया आनीक हे कार्यक्रम असं करूया म्हणून सांगून देव बरें म्हणटा. हांव रेमेंटीक म्हणटा कडेन परत मेळया. देव बरें.